नुसती त्यांना काढत सध्या सकाळी हायस पेशंट वयता कामाक 2 दिसा हॉलिडे घेऊन 2 दीस हॉलिडे घेतली आणि आता वता. आणि आयचं क्लायमेट भायर सामकं दमटी पळयल्यार बी बेजार येता. असलं क्लायमेट सारको सामकी दमट. हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसा सगळी? आमी बरी आसा. आयज ओके आसा सगळें, म्हटल्यार हांव बी जालें ओके. अशें काल बी मातशें अशें दिसतालें की जाम जाल्ल्या भशेन म्हाकाच फील जातालें कितें करपाक बिरपाक. आयज ओके आसा. मातसो आवाज चेंज जाला तितलोच, आनी कांय प्रॉब्लेम ना. आनीक हो बीन आसा ओके लायक जाला. इतलो बरो जावना, सामकोच रिकवर जाला असो ना. आसा थंडी बी, राती मातशें आंग बी गरम जाल्लें हेजें न्हिदता आसतना. तर आयज गेल्या कामाक, जशें की तुमी आतां पळयलाच. तर वचपाचो नाशिल्लो, वचनाका म्हणलेलें काय भायर वाऱ्याक बिऱ्याक आनी मागीर परत चाळवताली थंडी अशें म्हणून. तर अर्जंट कितें काम आसा, राती फोन आयलो म्हणून गेला, नाल्यार वचपाचो नाशिल्लो. म्हणटालो आपुणूय बीन की ना जायना आपणाच्यान अशें म्हणून राती फाल्यां बी वचपाना आपूण, वतान बी आनी जाम जाता न्ही. पण अर्जंट कितें कॉल आयलो म्हणून गेला. आतां येतलो मागीर दनपारां म्हटल्यार. आनी आतां रांदपाची तयारी म्हाजी. आयज थर्सडे, सकाळची न्ही जस्ट 9:30 जाता थंय आसा. तर घरातली सगळी मॉर्निंग रुटीनाची कामां जाली, देवाची पुजा जाली, न्हावन धुवन सगळें रेडी आसा. हांवें बी शावर घेतलो. शावर घेवन देवा पुजा बी करून गेला. हांवें बी घेतलो शावर बीन. सो आनीक आयज भायर क्लायमेट असो आसा, भायर पळोवपाकूच बेजार येता, असलो क्लायमेट जाला सारको. आनी गरमी तर विचारूच नाका. वत तर मातशें सुद्दां ना. स्टील गरमी असली जाता ना, स्वेटींग फॅना शिवाय रावूंकूच जायना. गरमी भरपूर जाता. आनी आतां म्हाका रांदपाक जाय. तर आयज ब्रेस्तारान खूब दीस जाले न्ही जेवण जें आसा पळय तें केलें ना. पयलीं हांव बरें ना म्हण हांव करनाशिल्लें, मागीर हो बरें ना जाल्यार आपल्याक जेवपा नाका म्हणटा, तोंडाक रूच ना, दोगांयलें तसलेंच आशिल्लें. म्हणून आयज म्हटलें चल कितें मातशें सारकेंच जेवण करया अशें म्हणून. तर राती चणे घातलेले. आतां रोस करपाक जाय, कुकर लावन दवरला. तर रोस करता. कॅबेज आसा थोडोसो, तेजी भाजी करता. दुदी आसा पळयता. आनी हो म्हणटालो आपल्याक खूब दीस जाले नुस्तें बिस्तें कांयच ना, आनी आयज नुस्त्याचें कितें कर अशें म्हणून. म्हटल्यार बारकेल्यो त्यो हें आसा न्ही, कितें म्हणटा तेका, मोतयां, ती आपल्या भाजून दी अशें म्हणून. रोस छोले रोस बी केले न्ही काबुली चण्याचो जाल्यार खाता तो काबुली चणेच घातलेले हांवें राती. सो तेजो रोस करतलें. आनीक हेका मागीर बारीक ते मोतयां जी आसा पळय ती भाजून दितलें गरम करून अशें. आनी भाजी करता कॅबेजाची. म्हाजें तर वॅज न्ही आयज. पळोवया, हो येता बेगीन म्हणून सांगून गेला, केन्ना कसो येता तो पळोवया. तर आतां मातशें म्हळ्यार दनपार जावचे पयलीं ती रांदून काडटा, कित्याक 9:30 जाता ते जस्ट. आनी आतांच इतली गरमी जाता, मागीर तर सामकेंच रावपा जावपाना न्ही म्हणून पयलींच रांदून काडटा. सय बी कातून दवरला हांवें न्हांवचे पयलीं. सय बी जी आसा पळय ती कातून दवरलेली. तर आतां भाजून बी घेता, मिक्सर लायता आनी रोस करून घेता. तर हे पळयात, हांगासर न्ही हांवें सय जी आसा पळय न्ही ती कातून दवरल्या. कुकर लायला. तर हे काबुली चणे, गाजर आनीक बटाट घालून हांवें कुकर लावन घेतला हो. आतां पयलीं म्हटल्यार न्ही सय भाजून घेता आनी मिक्सर लावन घेवया पयलीं. लायटीचो कांय भरोसा ना, लायट गेली जाल्यार मागीर बेगीन येवचें ना. आनी आदन दवरिता. तर सगळें पटापट न्ही करून घेता. मागीर स्वेटींग जावपा लागता. मातशें वत येयलें की ना दनपार जाता जाता मागीर आनी गरमी जाता. एकदां किचनान भितर चल्लें की सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती पाठोपाठ करून घेवपाक जाय. म्हळ्यार सामकी एकदम फास्ट अशी आटोपन घेवपाक पडटा. तुमकां तर खबरच आसा गरमेचो सिजन, रावपाक कशेंच जायना. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता जाणा, हांव न्हांवून बीन किचनान भितर सरता रांदपाक. सो ताका लागून म्हाका आनी सामकेंच फास्ट सगळीं कामां करचीं पडटा, नाजाल्यार घामान परत सगळें चिपचिपीत जाता न्ही. आतां तुमी म्हणटली कित्याक पयलीं न्हांवता, रांदून बी सुसेगाद न्हांवपाचें. तर एक मनशाचो संवयचो गूण आसता तो. म्हाका संवय उठले त्या बरोबर न्हांवपाची. तरी आतांच हांव हांगा लग्न जाल्ल्याकच कितें करता, उठचे उठून पयलीं सान मारता, ब्रेकफास्ट रेडी करून दिता हेका आनी मागीर न्हांवता. सो दॅट हेजी कामां जाल्ली हेज्या रिलेटेड की हांव मातशें फ्री जालें न्ही अशें म्हणून.
तर पयलीं घरा कडेन कितें आशिल्लें, उठलें न्ही सकाळ फुडें उठलें त्या बरोबर न्हांवपाचें, टिफीन रेडी करप आशिल्लें आनी वाटेक लागप कामां वचपाक. सो ती संवय जाल्या की उठचे उठून न्हांवपाक जाय. तर अशें म्हणटा न्ही, एकदां संवय जाली की ना मागीर तुका अशें दिसता की ना कितें तरी चुकता दीसभर तशें जाता. सो म्हाकाय तशेंच जाता, हांव उठलें त्या बरोबर च्या बी करून दिता, हेका न्हांवता आनी मागीर अशें दिसता हां चल दिसाची सुरवात जाली एकदां न्हांवलें म्हणटकीर. सो तशेंच न्हांवून बिवून मागीर किचनान येयलें, सगळं घामान परत गरमेक चिपचिपीत जाता. ताका लागून हांव कितें करता, जाता तितलें बेगीन रांदून घेता. जसो जसो दनपार जाता तशी तशी चड गरमी जाता न्ही, ताका लागून. तर आयज आमगेर काबुली चणे जे आसा पळय ते फुगोवंक घातलेले, तेजो रोस आनी कॅबेजाची भाजी शीत. तर पयलीं हांवें सोय कातून भाजून घेवन मिक्सराक लायली आनी त्याच लोखंडान परत कॅबेजाच्या भाजयेक फोडणी घातली आनी भाजी जी आसा पळय ती शिजपाक दवरल्या. एकदां मिरसांग वांटून जाली की मागीर अशें दिसता चल अर्धान काम जालें. सोय कातून मिक्सर लावप म्हणल्यार म्हाका तर अशें दिसता चल अर्धान काम जालें, फक्त आतां ती ग्रायंड केल्ली सोय घालून खतखतो काडपाचो न्ही अशें. तर तें सगळें करून घेतलें वांगडाच. आनी 3 बर्नर आसल्या कामां बरें जाता, 3 कामां एट अ टायम जाता न्ही सगळीं. एकदां सगळीं किचनाची कामां जालीं रांदून बिनून की मागीर आयदन धुवपाचें. सगळीं आयदनां जीं आसा पळय हांव ती धुवन निस्तावन काडून जाग्याच्या जाग्यार दवरिता. तशीच सिंकाक मारून दवरलें, जावं ती धुवन एकूच कडेन थंय राशीक मारून दवरली उदक न्हिसतलें, म्हण तसलें जायना. एकदां धुलें रोखडी 1-5 मिनटान ती आयदनां जी आसा पळय न्हू ती काडून जाग्याच्या जाग्यार दवरलें की ना वॉटर निवळ केलो म्हणटकीर सुसेग अशें. तर हांगासर आयजी बी हांवें सेम तशेंच केलें. वॉटर बिटर सगळो जो आसा पळय न्हू तो पुसून घेतलो आनी इतलें सगळें करता म्हणल्यार म्हाका 11:30 सुमार जाली. तर 11:30 जाली की ना 11:30 सुद्दां न्ही 11:15 कितली तरी जाल्ली. तर मागीरचो जो टायम आसा पळय न्हू तो म्हजो फ्री टायम, म्हणल्यार थोडो वेळ बसपाचें, रेस्ट घेवपाचो. युट्यूबाचें जें कितें रिलेटेड काम आसता पळय न्हू तें हांव ह्याच टायमार करता. तुमकां तर खबरच आसा, डेली रुटिनाचो व्हिडिओ तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला, तितून हें सगळें इन डिटेल तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलां. तर मागीर मातशें बसलें, उदक इल्लेशें पिलें आनी म्हजो व्हिडिओ जो एडीट करपाचो आशिल्लो पळय न्हू तें सगळें करपाक लागलें. सो दॅट मागीर सांजचो व्हिडिओ अपलोड करपाच्या टायमार आनी कांय गडबडच ना. केन्ना जर हे टायमार कितें एक्स्ट्राचें काम येयलें न्हू जाल्यारूच तें काम उरता एडिटिंगाचें, तें मागीर हांव जेवन बी करतना मोस्टली ट्राय करता की हे टायमा भितर न्ही तो व्हिडिओ एडिटिंगाचें जें कितें काम आसा पळय न्हू तें कंप्लीट करून घेवपाचें. तर न्ही सांजची जाल्यार आतां 4:45 सुमार आनी पावसान कितलो काळोख केला पळयात, सगळें काळोख काळोख जावन आसा. पावस येतलो इतलें शुअर. लोक सगळे आपापल्या घरा वचपाक लागले आनी लोक सगळे घरान घुसता. आनी हेका पळय पयरूच निवळ केल्ले हरशीं, बट म्हणटा कालच्यान जी पानां पडल्या पळय काल आनी आयज ती पानां खंय उदका बरोबर वचून आमगे अंगेटी पोंदच्यान उदक वता न्ही, सो थंय लागतली खंय. सो ताका लागून न्ही सगळो हो निवळ करून घेता. नेबरा कडेन उलयत उलयत निवळ करता. आनी हांव उदोळच्यान बशिल्लें, हाका सांगता अरे पावस पडटा दिसता, क्लायमेट पळय वारो मारता अशें. हांव म्हाका ना 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 म्हणत आसा. पळयत म्हणल्यार काळंगा पळय कशें कितें जालें तो. अशें दिसता न्ही मोबायलान पळोवपाक सारको की एक अशें आमी एक वॉलपेपर पळयता असो दिसता सारको पळोवपाक. मस्त बरो पडल्यार पुरो एक वरभर तर इतली गरमी जाता ना सामकी. सामको न्ही भायर काळोख जाला, सांजची 7:15 जाता पळय त्या भशेन. आनी मातसो पावस पडल्यार पुरो गडगड बी मारता. हांव म्हणटा निवळना जाल्यार पुरो, कित्याक गरमी इतली जाता ना. पावस पडले की ना मातशें बरें दिसता. एटलीस्ट आयज फाल्यां तरी 2 दीस मातसो बरो दिसतलो. खूब पडपा जाय पावस, एक 2 मिनटां मातसो पडून गेलो न्ही, जमीन ओली जायना तसो सुद्दां जाल्यार मागीर आनी गरमी जाता. मातसो पावस उदक व्हांवपा सारकें पडलो न्ही जाल्यार मातशें बरें जाता गरमेक. सो पडल्यार पुरो, बट वारो मारता त्या भशेन हांव म्हणटा ना पडपाना न्ही, वयतलो पावस म्हळ्यार वयतलो अशें म्हणून. पळोवया, गडगड बीन तर मारता. आनी संवसारान कितेंय जावं हेका तर कांय पडूं ना. कशें न्हिदला पळय खुर्चेचेर. आतां गडगड मारपाक लागला न्ही, वयतल्यान टेबला पोना ह्या टिपॉयच्या पोना वयतल्यान बसतलो. पळोवया पावस पडटा काय ना आतां. आनी सकाळीं शूट केल्लें, मागीर ताच्या नंतर हो येयलो दनपारां. आमी जेवली बिवली, कांयच शूट करूं ना. म्हणल्यार हो येयलो आय थिंक 12:30 सुमार कितें तरी येयलो. आनी तो येतगीर हांवें 11 म्हणल्यार सगळें जेवण बिवण केल्लें करून बसलेलें हांव.
तर जेवण बी करून मागीर हो येता म्हळ्यार जो मदीं टायम मेळटा तो म्हाजो एडिटिंगाचो टायम आसता न्ही, सो तो एडिटींग बी करून दवरून बसलेलें. हो येयलो 12:30 सुमार आनीक मातसो टायर्ड जाला, बरो ना न्ही तो, सो वता वचून मातसो आड पडटा. न्हिदूं ना, वचत रेस्ट घेतालो. थंय तेजे फुडें बसले, उलयले केले, मागीर जेवले. म्हळ्यार तुमकां अपडेट कांय दिलोच ना आनी कितें जेवता तें बी आनी डेली कितें दाखयतलें अशें म्हणून कांय शूट बी करूं ना. सो आतां सांजच्या पळय हो क्लायमेट जातकीर तर चल म्हणलें तुमकां बी दाखोवया आनी पावस पडटा जाल्यार पळोवया. आनी तुमच्या थंय पावस पडलो काय ना आतां कमेंट करून सांगात मागीर जग लावपाक लागलें. आतांच पळयात कितलो काळोख आशिल्लो न्ही, जस्ट तुमकां दाखयता. 2 मिनटां तुमचे कडेन उलयता म्हळ्यार सगळें निवळ जालें हांगा. हे सायडीच्यान सगळें निवळ जाला आनी असो वता पावस. त्या सायडीच्यान पडटलो, सावड्ड्या बी पडटलो दिसता. मागीर म्हाका कॉल करून विचारता. पडना दिसता, निवळ जालो. वारो पळयात कितलो मस्त सारको. मस्त वारो येयलो. सगळे गेले उडून भायर धूल आनी वारो गाडये कवर वयता खंय. आनी पळय म्हागे झाडां मडकी बी पडोन फुटली. शिट यार. हे पळय लागले कसले वारे पळय, मुळांतल्यान घुमतो लायले सगळे. झाडां बी पळय कशी वचून पडली ती पळय. झाडां बी सगळी पडपा लागली. झाड मोडून पडले. हे पळय. हो तेच सांगता. तुफान येता, तुफान. आणि फायनली पाऊस पडपाक चालू जालो. असलो वारो, झाडां बी सगळी मोडून पडली आमगेली. ह्या सायडीन आशिल्ली ती. आनी पावस भितर कसो मारता पळयात. हे सगळ्यांनी पावसान वॉली जाला. भितर बी सगळे वॉले. कसलो वारो मारता. झाडां बिडां सगळी मोडपा लागली. हेवटेन बी झाडां सगळी बँड जाली. आतां पावस थांबतकीर पळोवपा जाय कितें परिस्थिती, कितें कंडिशन जालें तें फाटल्यान बिटल्यान. गडगड मारतात, झगलो मारतात. सगळी झाडां सगळी वयता वाऱ्यान. आय देवा. आयज आनी लायट येयना आमकां रातभर. इतली शुअर आहे वाऱ्या पयल्यार न्ही रे. वा लायट कशी येयना. कपडे ना वयर आयज मशीन लावून कपडे गे म्हळ्यार किरणागे पावले, अर्दी फटमा मागे पावले. कपडे सगळे माती माती. आनी तितून भितर आतां पावस पडला, सगळे हांगा धुवपाचे आसा ते काड रे. पोना घाल, खुर्चे पोना घाल, खुर्चे पोना घाल सगळे. तर अजून इतलो मोठो पावस पडपा लागून वारो मातसो खूब मारतात. वाऱ्या पयल्या तर चड पडटलो अशें दिसना. झगलो मारता, गडगड मारता. पावस थांबलो आनी भायलो क्लायमेट जो आसा पळय तो मातसो आतां क्लीन असो जाला. सनसेट बी दिसपा लागलो. सो लायट ना. आतां लायट पळोवया आयज येता काय फाल्यां येता ती सोमती. गांवान रावप म्हणल्यार हेच
मातसो पावस येयलो मातशें कितें जालें जाल्यार लायट अशीच असा बसला. तर थंडी आमची दोगांयची बरी जावना तरी स्टील आमकां दोगांयक मोद घेतलो पळय लस्सी हो घेवन येयला येता आसतना. थंडी जाल्यार जोर येता आनी हे पळय हें नाटक. तर हे पिवन घेता आमी. जस्ट सगळें क्लीन करून काडलें. भायर सगळें उदक बिदक आसलें तें काडलें. हांगसर निवळ केलें. सान बी मारून भितर निवळ केलें. ते आतां झाडू मारलेल्यार म्हणल्यार सान मारलें की वयचें ना. त्यात मॉप मारूं जाय. फाल्यां सकाळीं पळोवया. एक्चुली भायर निवळ केलां उदक घालून फक्त स्टेप्स धुवपा उरल्या. तर हें सगळें केलें. जें जें कितें वावर आशिल्लो पळय तो करून काडलो. आनी आतां गरमी जावपा लागल्या. मातशी कर्टन ओपन करया न्ही. सो गाडी पळय कितली चिकला ती. सगळें काळें काळें पडटा वयले शेळो. सो मातसो क्लीन जाता क्लायमेट. तर आमी न्ही आतां हें पिवन घेतात. आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी हांगा सेंड करता. लायट ना कितें केल्यार बी शूट करून दाखोवपाक मेळपाना. काळोख न्ही सगळो तेका लागून. तर आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगा सेंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आनी जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवो आसाल चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. आतां माजर गेल्ले येयलेत ना न्ही. धांवले वारो मारपाक लागता खंय धांवले म्हणून खबरूच ना. नाच जाले हांगा बसलेले भायर खुर्चेचेर वारो मारपाक लागता नाच झाडां भितरल्यान सरून. पळोवया इतले काय ताका हांगसर तेजो चायेचो वांटो काडून दवरला आनी आमी च्या हें लस्सी पिवन घेता. बाय बाय. बाय.